स्मार्ट विलेज अशें म्हणना फुडें बरे रस्ते जावपाक जाय. लोक आपोआप विचार करपाक लागतात आनी आमचो रस्तो रुंद जावपाक जाय. लोक मागीर आपल्याले कंपाउंड बी आसा थोडीशी फाटी घेवपाक लागतात. आमी म्हटलें जर जायत स्मार्ट विलेज अशें म्हणना फुडें 24 वरां उदक जावपाक जाय. लोक ताजेर लक्ष दिता मागीर ब्रेक डावन जावपाक जायना, उदक व्हांवन वचपाक जायना वगैरे वगैरे. आमी जेन्ना स्मार्ट विलेज म्हटलें पळय न्ही त्या लक्षांत घेयात तेन्ना थंय लोक विचार करपाक लागले शिक्षणा संबंदी आमी प्रगती करपाक जाय. आनी हांव अभिमानान खंयी गेले जाल्यार गोंयांत भर सांगूं शकता की म्हजी एकच शेरड्या गांवांत आज 250 इंजिनियर्स आसात. 250 इंजिनियर्स आनी जवळ जवळ 15, 20, 25 सुमार डॉक्टर्स आसात. 100 वयर टिचर आसात. लक्षांत घेयात आमकां समाज जो अभिप्रेत आसा पळय न्ही तो अशा प्रकारचो समाज जाय. खंय आसूं मागीर म्हणजे हांव फक्त भंडारी समाज म्हणना, गोंयचो समाज. गोंयचो समाज बरो शिकिल्लो समाज, बरो क्वॉलिफायड शिक्षण घेतिल्लो समाज, स्वभावान बरो आशिल्लो स्वभाव म्हणजे तुगेले कितें आचरण बरो आशिल्लो समाज. काल म्हाका कोण तरी मेळिल्लो भायर मेळिल्लो तो म्हणपाक हमें तो बहुत अच्छा लगता गोवा में रहने का. गोंयांत जो जो येता पळय तो हांगसर रावपाक पळयता. कारण गोंयकारां भितर जी जे बरेपण आसा पळय न्ही, शांतीकाय जी आसा पळय न्ही आनीक मन सामकें बरें गोंयकारांचें. हे जे आसता पळय न्ही ते पळयतरी भायले लोक जे येता पळय न्ही ते हांगा स्थायीक जावपाक पळयतात. पयशा बाबतींत म्हाका खबर ना पूण निसर्ग जो आसा पळय ब्युटिफूल. लक्षांत घेयात म्हज्या कॅम्पसा भितर सादारणशे 20 वर्सां हांवें निसर्ग तयार केलो. म्हणजे अशें दोंगराच्या माथ्याचेर गेल्लो हांव कॉलेज सुरू करपाक कोण तरी दाखयलें अशें म्हणून आनी थंय झाडूच नाशिल्लें. फक्त आशिल्लीं ती विस्तीत झाडां आशिल्लीं, बारीक रोंपे येता झोपी येता पळय ती. आज थंय म्हजे कडेन जवळ जवळ 300-400 वयरूच म्हटल्यार झाडां आसा वेगळीं 12 तरेचीं फ्रुट्स, वेगळीं फ्रुटाचीं झाडां म्हणजे फळांचीं झाडां. आंबे आसात, तुगेले पणस आसात, नंतर मागीर चिकू, पपया वगैरे वगैरे. तर 12 तरेची 12 मायजूच म्हटल्यार कोता येता. हांगा पळय तें मनाक खूब बरें दिसलें. म्हज्या कॅम्पसा कॉलेजी कॅम्पसा भितर एक कायदो आसा तो म्हटल्यार कितें खंयच्याच झाडाक कोयती लावपाक जायना. जो पर्यंत म्हाका सांगना म्हजी परमिशन घेना तो पर्यंत. हांगा आतां तुमचे सगळ्यांची मागणी आसा की आमकां रस्तो जाय सॉरी पूल जाय. पूल बांदून घेवपाक पळयात पूण कितलो बरो व्हड बांदपाचो. बरो जावपाक हातूंत दुबावूच ना पूण कितलो व्हड जावपाचो हें तुमी थारावपाक जाय. ट्रक वचपाक जर पूल जावपाक जाय जाल्यार लक्षांत घेयात ट्रका बरोबर हांगसर झाडांय वतली तुमची. हांव शेरडे म्हणजे गांवांतय तसो पूल जाय. मडगांव आनीक म्हणजे रासय जें आसा पळय न्ही तें आनी शेरडे जोडटलो जर जाय एक व्हडलो पूल जाय. पूण आमचो सगळ्यांचो विरोध. तितलो व्हडलो पूल नाका म्हणून आमकां. कारण तितलो व्हडलो पूल बांदपाक गेलो जर जाय सोबीतकाय जातली लोकांक फेसिलिटी मेळटली खरी पूण मडगांव जे आसा पळय न्ही तुगेले थंय कॉलनी आसा म्हाका नांव दिलें ते थंयचे लोक सगळे येवन शेरडे भरतले आनी शेरडेची शांतकाय जी आसा आनी सुंदरकाय आसा ती वतली. गोंयचें अर्दे आरोग्य बरें उरतलें जर जायत शेती आनी बागायती जाय. शेती आनी बागायती जाय ती सोडपाक जायना आमी. जेणे करून विरंगुळा जेन्ना वेळ जेन्ना आसा तेन्ना वचून झाडांक उदक घालपाचें, झाडां कडेन उलोवपाचें वगैरे वगैरे सगळें जावंक शकता. आरोग्याक तें बरें जावन आसता. आनी म्हणूनच आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमी हांगसर सगळीं जमली. बाब मिलिंदा गांवडे बरोबर म्हणटा की बरें सुंदर वेवस्था केल्ली आसा. तुमच्या हाजे प्रमाणे सगळ्याक बरी सोय केल्ली आसा. म्हाका दिसलें पयलीं हांगसर लग्न बी आसा काय म्हणून पयस आयकाय तेन्ना पयलीं हांगसर मागीर माटो घातला आमच्या हाचो कित्याचो कार्यक्रमाचो. तर मिलिंदान ताजे येई जे आसा पळय न्ही ताणें बरी वेवस्था केल्ली आसा. हांगसर सहभागी जाले त्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. कारण आयज आमी पळयता की सगळ्याक कॉन्क्रिटीकरण आहा आनी सगळ्याच बिल्डिंगी आहा आनी बरें वातावरण आसलेलें खंय तरी एखादी जागा एक मन मेळून बरें पळोवंक गावतलें जाल्यार आयज हें जुंय आहा. तेज्या बरोबरूच आयज आमकां आमी जाणा की जो पूल तुमचो आहा हो खंय तरी ब्रेकडावन जाला. सरकार हेजेर बऱ्यापैकी उपाय काडटात. तुमच्या अपेक्षा जास्ती बरें कशें तरी करचें ही आमची इच्छा आसतली. हांव बाबू कडेन उलयतालो आनी हेज्या खातीरूच आमी सीएमाक मातशें पळयताले हांगा येता काय म्हणून की बऱ्यांचो बरो म्हणजे युनीक म्हणजे पूल असो न्हू तुमकां येवपाक वचपाक न्हू जाल्यार आकर्शण आसचो पुलाक आनी तेज्या बरोबर जुयें जोडून आकर्शणाचें म्हणून. पूण सीएम म्हटल्या उपरांत तांकां खूब कामां आसता टायमूय ना. पूण जे आमचे प्रयत्न आसताले हांव राजसिंगा कडेन उलयतालो की आमी दोगूय उलोवया म्हणून. हांव राजसिंग वांगडा घेवन आमी हेजे प्रयत्न करतले. फक्त कितें जाता घाई केल्या उपरांत आमी विचार करतले की येवन वचपाचोच पूल जातलो. जर खोर्जुव्या सारकेलो पूल तुमी पळयलो आसतलो अडचणी बरो आकर्शण जाल्लो पूल आहा
अशें खंय तरी आकर्शण जाय सारकें करपाक ही आमची इच्छा आहा. पूण यश येवपा खातीर घाई गडबडीन जावचो ना. पूण आश्वासन दिता की म्हाका दिसता जितकें नादोड्या गांवांत काम केलां तितकेंच हांगा केलां आसतलें एका वाड्यार तुमच्या. पूण विश्वास दवरात की बरेंचे बरें काम करपाक आनी हें युनीक. 50 लाख 70 लाख 1 कोटी अशेंच आसता. पूण तिवूय चालीक लायल्याच. म्हजें भाग्य की म्हाका ह्या जुंयार दोनूय रिटर्निंग हॉल प्रपोज करूंक पावलो म्हणून. कारण याद येता भुरगेपणाची जेन्ना ल्हान आमी शाळेन वयताले तेन्ना खंय तरी कोलवारसून चलोन ह्या जुंयार आकर्शण अशें देखावे पळोवंक आमी येताले. आनी त्या टायमार ते आमचे जाणटे आसले ते बऱ्यापैकी देखावे एक वशाला आनी दुसरे हांगार आसताले. जेन्ना आतां आमची वॉल प्रोटेक्शन वॉल फेज 2 चालू जाले, आयच्यान काम चालू जातले, तेंचो शुभारंभ जाल्लेले आसा. आनी हे आतां प्रयत्न आमच्या आमदार यांनी करून घडोवन घेतले. तेंच्या टेन्युअराकूच हाफ फेज फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्लेली आसली. तेंच्यांनी आतां प्रयत्न करून सेकंड फेज सरमोन करून घेतल्या. हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे WID मिनिस्टर सुभाष सरोकर सराकूय देव बरें करूं म्हणटा. त्यांनी हे काम आमचे बाईन प्रपोजल धाडलेले हे संबंध करून घेतले बद्दल तेंचे देव बरें म्हणटा. आनी चड उलयनासतना अजुनूय मान्यवर उलोवपाचें आहा. आनी तुमी हांगा सगळे उपस्थित रावले टायम काडून तुमचे देव बरें म्हणटा. आनी Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.